येवकार, हांव श्वेता गांवकर, सुरवेक हेडलायन्स. देशात वाडपाक लागल्यात कोविडाचे दुयेंती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दवरला स्थितीचेर लक्ष. बसकेत घेतलो वस्तुस्थितीचो नियाळ. चांदोरच्या 100 मिलाक लागलो उजो. सागवानी लाकडाक उजो लागून सुमार 3 लाखां परस चड लुकसाण. मुद्दाम जावन उजो लायिल्ल्याचो दुबाव. गोंयभर वाजतात शिगम्याचो धोल. परंपरा जपपी लोक काडटात लोककलांचो घोस्त. नानोड्या दिवचले जाली पारंपारीक घोडेमोडणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. देशात दुयेंती वाडत आसात. हे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन बुधवारा उच्च पांवड्या बसका घेवन कोविड आनी इन्फ्लुएन्झाचे परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. ते बरोबर ताणें भौशीक भलायकेची तयारी जाणा जावन घेतली. पळयात. भलायकेची मुळावी बांदावळ आणि लॉजिस्टिक, वासीन मोहिमेची स्थिती, नवे कोविड-19 व्हेरियंट आणि इन्फ्लुएन्झा अस्तित्वात येवप आणि ताचे देशाचो भौशीक भलायकेचेर जावपी परिणाम ह्या मुद्द्याक घेवन चर्चा जाली. प्रधानमंत्री कार्यालयान कळीत केला. हे बसकेत भारतात वाडत आशिल्ले दुयेंती ह्या सयत जागतीक कोविड परिस्थितीचो आस्पाव करून एक व्यापक सादरीकरण भलायकी सचिव राजेश भूषणान केले. नव्या व्हेरियंटाचो नियाळ घेतले. ताका लागून वेळारच उपाय येवजण करपाक आधार मेळटलो अशें पीएमओन सांगला. इसके जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो जैसे तेज बुखार आना, गले में दर्द, नाक से पानी आना, खांसी और सांस में तकलीफ. कुछ लोगों को इसमें ऑक्सीजन का भी कमी हो जाता है. लगभग 8 से 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन का कमी होता है और कुछ लोगों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है. ये जो वायरस है कोरोना वायरस से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है. इलाज भी इसका अलग है और क्योंकि लक्षण इसके कोरोना से मिलते जुलते हैं इसलिए लोगों को ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है. 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड इस वायरस के लिए हमने अलग से बनाया है, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें बाईपैप है, वेंटिलेटर्स हैं और सारे डॉक्टर्स की जो हमारी टीम है, जिसमें फिजिशियन है, एनेस्थीसिया के लोग हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, वो मल्टी स्पेशलिटी टीम इसमें हमने उनका ड्यूटी लगाया है. हाथ ना मिलाएं, मास्क का प्रयोग करें. पब्लिक प्लेसेस पर जो कुछ लोग थूक देते हैं या स्पिटिंग कर देते हैं वो ना करें. और खुद को यदि सिम्टम्स हैं, किसी को भी बुखार है, खांसी है और सांस में तकलीफ है, तो अपने आप को घर पे आइसोलेट करें और यदि ज़्यादा लक्षण हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही ट्रीटमेंट या इलाज सुरू करें. चांदोरच्या 100 मिलाक उजो लागलो. 100 मिलात कापपा खातीर कंत्राटदारांनी सागवानी लाकूड दिल्लें. ह्या लाकडाक उजो लागून सुमार 3 लाखां परस चड लुकसाण जालां. मडगांवच्या उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणात हाडलो खरो, पूण उजो परत पेट घेवपाचो भंय आसाच. हे घडणुके फाटल्यान कोणाचो तरी हात आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. पळयात. कॉल आमकां 12 सुमार आयिल्लें की नेसाय 100 मिला उजो लागला म्हणून. आमची गाडी आसा पळय इमिडिएटली टर्न आउट केली आनी एटलिस्ट एक 10 मिनिट्सा भितर गाडी त्या मिलेर पावली आनी हांगा पळय जाल्यार आख्खें सगळे वाटेन उजो पेट्टा तो दिसतालो आनी तो पेट्टा तो पळोवन मागीर रोखडो आमचो फायर फायटींग स्टार्ट केलें. फायर फायटींग स्टार्ट केलें. अजून उजो पालवली ना, तरी पूण सकाळींच्यान आतां आमी 3 गाडी मारल्यो, तरी पूण आनी आतां 2 गाडी मागयल्ली आसाय. उजो आसा त्या प्रमाणे झाडां त्याक सांगलें आसा मिली ओनरा हे लाकडां पयलीं हालोवन तेजी मुवमेंट करपा जाय म्हणून. कसो लागलो असो दिसता तुमकां? कसो लागलो असो म्हाका कांय सांगूंक शकना, पूण शॉर्ट सर्किट जाता म्हणलें जाल्यार बाबा हिंग कांय हें ना आनी हेजे प्रमाणे लागलो म्हळ्यार कितें सांगूंक शकना. पूण उजो घातला बी म्हण कांय कळना. कित्याक पळयलें जाल्यार दिसता हिंगा सायडीन करड ना कांय ना, उजो बाबा लागलो म्हणपाक. हेजे पळयलें जाल्यार दिसता की कोणी घायला काय अशें दिसता. पूण तें सांगूंक शकना कोणी घातला काय, कित्याक तेजे आमी प्रूफ मेळोवंक शकना आमकां. कित्याक उजो पेट्टा त्या प्रमाणे पळयलें जाल्यार हांगा सायडीन बी कांय नासलें, पूण मद्यात तेजो उजो पेट्टा. सायडीन आमी 4 वरां सरावंडींग बी पळयलें, बाकी तेजे सकयल वाटेन ग्रावंड ओपन आसा. आयज आमकां अरावंड 11:30 कॉल येयलें की आय एम एन आर्किटेक्ट आनी इनटू कन्स्ट्रक्शन ऑल्सो. सो हांवें मोदेर घेतलेलें सायलाचेर. सो हिंग घालून दवरलेलें 100 मिलाचेर. बट हिंग फायर उजो पेटला आनी मोस्ट ऑफ द लॉट्स पळय लोकांचे आनी आमचे बी आहाय ते डॅमेज जाले.
आमी रोखडी येयली हिंगा पळोवपाक गेल्यार इट्स रियली बॅड ऑल एफर्ट्स ऑफ पीपल लोकांनी फॅमिलीज कोणें घेतलेले ते सगळें जोडून काबार जालेले आहा आय थिंक वी नीड टू टेक सम मेजर्स वेरीन हे पळय फायर्स जाता doesn't seem to be only because of climate. It looks really intentional. Some measures have to be taken to protect. The fire department was here. They have been doing their job already. आता आनी एक देखून टँकर हाडून ते हे डोज करपा लागून हें करलें. कितलेशे लॉस जाले तुमकां? मुझे ऑलमोस्ट जालां ते अराउंड 150 गन फूट मटेरियल सायलाचे थिकवूड आहले बरे लॉग आहले ते डॅमेज जालेले एंड आय डोंट नो आनी कितले मेळटले ते बट अराउंड ऑलमोस्ट 3 lakhs वर्थ मटेरियल आहलेले ते डॅमेज जालेले आहा रॉ मटेरियल. हे फकत तू गेलेस? हे होगत इतलेशे म्हजे इफ यू सी दिस इज गोईंग टू अ ह्यूज सम लोकांचे पळय गेलेले आहा ते रायट फ्रॉम देर आनी पालोल तोच उजो परतून पेट्टा. द फायर इज रियली स्ट्रॉंग इट्स जस्ट पिकिंग अप अगेन. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. पुलीस स्टेशनांतल्या नितळसाण करपी कामगारांक साप्प कमी पगार दितात. तांणी पगार वाडोवन दिवचो अशें मागलां. सरकार अंत्योदयाचो जप करता खरें पूण अंत्योदय अजून मेरेन तरी जाल्लो दिसना. खास करून बायलांचे सक्षमीकरणाचे फाटभुंयेर सरकार बायलांक किकोत करता अशेंच नदरेक आयलां. पुलीस स्टेशनांतल्या सफाई कामगारांक उणो पगार मेळटा. 4 वर्सां आदीं तांणी पगार वाडयात अशें मागिल्ले पूण हरशीं बडायो मारपी आनी अंत्योदय करपी सरकारान तांचे बाबतीन कानार केंस ओडल्यात. बायलांचो एकवटीची आग्वादा वियेगश सांगता. ओनू आमी बायला दीस मनयतात पूण पुलिशेंत काम करपी बायलांक मात्तय मोल दिना. तांचो पगार बेगोबेग वाडोवन तांकां मान दिवचो आव्हान मागला. स्वीपर म्हणून काम करतात ते बायलांचे खरें म्हणजे वायट दिसपाचें कोणाकूय आनी हो म्हयनो बायलांचो म्हयनो बायलांचो दीस मनयतात आनी आख्खो म्हयनो बायलांक डेडिकेट केला. 4 वर्सां आदीं बायलांचो स्वीपर बायलांचो पुलिसेन काम करता त्या पगार वाडयल्लो 8,000 केल्ले. ते 8,000 अजून पर्यंत तांच्या हातान पडूं ना आनी आमी सगळीं जाणां म्हारगाय कितली वाडल्या ती आनी ही म्हारगाय वाडल्या आसतना 4,000 आनी 2,000 पगार घेवन ते बायलांनी कशें चलोवपाचें संवसार आपलो कसो. केन्नाय त्यो एकूच बायल आसा संवसार चलोवपाक तिका घोव ना आसा हे वेगळें आसा पूण तिचे कडेन हात पावना. आमी दान दिवचे शिवाय बायलांक चॅरिटी दिवचे शिवाय बायलांक तांकां ताच्या हक्काचो पगार दिवचो. आनी हे बायलां भितर आनी दादल्यां भितर फरक कितलो तेम पर्यंत वचपाचें. दादल्यांच्या पगाराक दिसाक तेंकला 2,000 एक दादलो माना येत जाल्यार तो 2,000 पगार मागता आनी बायलांक म्हयन्याक 2,000 हाचेर विचार जावचो. आनी जे मनीस बायलांक आमी हें करतात तें करता बोवाड घालतात तांणी वाट दाखोवची की बायलांचो पगार आमी वाडयला आनी बायलांक कांय हें करपाची गरज ना म्हणून बोवाड करपाची गरज ना म्हणून. कारण अशे पगार दिवप म्हणजे एक कलंक. ताचेकय फुडें वचून आपाच्या प्रतिमाकृतीनोन सरकारा कडेन तांणी वाडयल्ल्या घरांतल्या वस्तूंचो हिशोबच मागला. बायलां जोडटली कितें आनी मोडटली कितें. सरकारा कडेन जाप मागतानाच प्रतिमान सरकाराक नुस्त्यावरी तव्यार घालून फडफडावन काडला. 4,000 पगार दिवन बेटी बचाव बेटी पढाव कशें जावपाचें प्रतिमा विचारता. म्हयन्याक 4,000 पगाराचेर तांकां स्विपर्स म्हूण घेतिल्ले आसा. आयज हांव सरकारा कडेन विचारपाक सोदता बाबा तुजो सिलिंडर कितल्याचेर पावल्लो आसा. 1,070 रुपीज सिलिंडर. तुजो कांदो कितलो किल, तुजी लायटीची बिलां, तुजी उदकाची बिलां, तुजे एक सादें निस्त्या सोड तूं एक दाळ घेवपाक गेले तूर दाळ घेवपाक गेले जाल्यार मूग दाळ घेवपाक गेले कितल्याचेर पडिल्ले आसा. ह्यो बायल्यो जोडटल्यो कित्याक मोडटल्यो कित्यो. 10,000 5,000 आनी हे ना म्हणचे कोणे गोंयकार ना म्हणचे आनी असली कामां करतात म्हणून तुमी सत्तेर येतात. मागीर आनी पावरात रावपाक जाय म्हणून तुमी दुसऱ्या पक्षाचे जे आमदार जिखून आयल्ले आसा तांकां 50 कोके दिवन तुमी ऑल इज ओके म्हणटात आनी तुमी तांकां विकत घेता. आनी हे जे आमचे गोंयच्यो बायल्यो आसा तांकां तुमी 4,000 दिता म्हणल्यार ही लजेची गजाल. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. राज्यांत G20 जावपाची आसा. ते खातीर पणजी स्मार्ट करपाचे यत्न चल्ल्यात.
पोरणे रेलिंग काडून उडोवन नवे घालप अशे तरेन काम जावपाक जाय आसलें, पूण पोरणे जें मोडलां कड्डम जालां तें लिपोवपाक पेंट मारला. मूळ काम तशेंच दवरलां. अशेच तरेन स्मार्ट सिटी तयार जावपाची आसा. पळयात आमचो रिपोर्टर विन्सेंट रोजारियोचो स्पेशल रिपोर्ट. हे आतां आमी आसा पळय पार्ट ऑफ ब्रिजाचेर, आनी पार्ट ऑफ ब्रिजाचेर हे आतां म्हाज्या फाटल्यान तुमकां रेलिंग दिश्टी पडटा पळय ताका ऑलरेडी हेच T20चे हेजेर ताका पेंट मारलेलो आसा आनी आतां पेंट मारला तेजेर तो टेंडर पास केला आनी त्या रेलिंगाचे आतां तुमी स्टेटस कितें आहा तो पळया. उदरगतीच्या नावान सरकारान पणजेची वाट लावन सोडल्या. पणजे पयलीच स्मार्ट सिटी आसली, पूण आता पणजेचो सत्यानाश करून उडयला अशा खर उतरांनी शंकर पोळजीन सरकाराक एक्सपोज केला. ऐकात. पळय आतां ही रेलिंग हांव हालून दाखयता तुमकां. पळय दिस इज व्हेरी रिस्की. हांगा जे कसिनोन जे ट्युरिस्ट येतात न्हू ते रातचे बीन हांगा आडवे पडलेले आसता अशे. ही जर पडली न्हू हे घेवन पडटले हेवटेन आनी हे फातर हेवटेन सारके. कळ्ळें तुका. आमचे मरे आयज इमेज गोंयच्या सरकाराची इमेज टोटली काबार जाल्लेली आहा असल्या नॉनसेन्सपणा खातीर. आयज हे G20 करता हो पत्र पळय हांगा हे क्लिनिनस दाखयतले तुमी कितें कितें. आयज खऱ्या अर्थान पणजेन सगळो सत्यानाश जाल्लो आहा सारको. रस्ते पाड जाल्लेले आहा सारके. कितें पाड जावंक ना केले हेंच्यांनी. पणजे ऑलरेडी स्मार्ट आसलेली. पयलींच्या टायमार पणजे ऑलरेडी स्मार्ट आसलेली आनीक ताका स्मार्ट करपाची गरज नासलेली. तुमी हे पेवर काडले आनी दुसरे नवे पेवर घातले. तेजे कळटा मरे हे सगळे खावपाची कामां ही आनी कांय ना. आतां हेका तुमी पेंट मारतले थोड्या दिसांनी मरे ते सुकी लायतले कितें आतां मागीर हेची तुमी बिलां पास करतले मागीर सारकें केलां म्हणून हेची बिलां पास करतले. आयज जाणा एका गोंयकारान चिंतपाची गरज आहे सरकार आमकां कितें दिता तें. हे दिता आमकां सरकार. हे आयज पणजेन जी स्मार्ट सिटी तुमी करपाक उठल्या न्हू हे पणजेचे निसाणटाण आनी कांयच ना. लोकांक इतले त्रास जाता तेतून हो तो अटल सेतू जो आहा हो अटल सेतू तुमी बंद उडयला सारको. ट्राफीक जॅम सादारण मनशाक सोंसचो पडटा. जर अटल सेतूचे जर डांबरीकरण सारकें जावंक नासलेलें न्हू अटल सेतू ओपन कित्याक केलेलो. तुम्ही तुमच्या इलेक्शनाच्या पॉलिटिकल बेनिफिटा खातीर तुम्ही अटल सेतू ओपन केलो इनॉग्रेट केले आनी लोकांक दाखयले डेव्हलपमेंट. हे डेव्हलपमेंट न्हू. आतांचे परत डांबार घालतले आमच्या टॅक्साचे पयशे. तुम्ही आमच्या टॅक्साचे पयशे आयज काबार करता. आयज लिटरली गोंयकारांक काबार करून सोडला. हे जे तुम्ही करता न्हू कितें दिस इज टोटली रॉंग आनी ईच अँड एवरी गोंयकारान हेचो निशेध करपाक जाय. कित्याक सांग आयज तुम्ही भाशणां बरी दितात. तुम्ही स्टेजी घालतात कोट्टी मोडटात. भाशणां तुमची टॉप क्लास सारकी पूण डेव्हलपमेंट टोटल झिरो. हे तुमचे असले डेव्हलपमेंटाचो आमी गोंयकार निशेध करता. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, श्वेता गांवकर आणि शिवानी सांगेलकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिगम्या निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जायत्यो रिती परंपरा जातात. शिगम्यातलो वीरभद्र आनी घोडेमोडणी तर गोंयचे फामाद लोकनाच. नानोडे दिवचलच्या थळाव्यांनी शिगम्या निमतान जावपी पारंपारीक घोडेमोडणी व्हडा उमेदीन मनयली. पळयात.
गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, श्वेता गांवकर आणि शिवानी सांगेलकर. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान वॉर्ड कावन्सिलर आनी थळाव्यांक बरोबर घेवन हायवेचें इन्स्पेक्शन केलें. पावसांत उदक सांठोवन उरूं येता. तांणी अधिकाऱ्यांक उपाय सुचयला. पळयात. जंय वाठारांतले उदक व्हांवून वचपाची वाट आसा थंयच पुलाच्या तोंडार वेस्टर्न बायपासाचें काम चल्लां. मुगुलच्या थळाव्यांनी कलवटाच्या मुखार खांबो येवपाचो आसा ते विशीं लोकांनी चिंता उक्तायली. आमदार विजय सरदेसाय ह्या संबंधात अधिकाऱ्यांकडे उलयलो. उदकाक मेकळी वाट दवरपाक जाय हाची ताणें अधिकाऱ्यांक जाणविकाय करून दिली. उपाय सुचयला. आयकात. बायपास ऑन स्टिल्स फॉर द फातोर्डा सेक्शन हे काम चालू. हांगा स्थानीक कावन्सिलराचे आनी लोकलांचो एक इश्यू असो आशिल्लो की स्पेस बिटवीन द रोड एंड द अपकमिंग पिलर कॉलम स्टिल्स ताजे स्पेस कमी आहा. थंय कितें क्लॉगिंग जातलें आनी उदक डिस्चार्ज जावचो ना हो तांकां भंय आहा. बेसिकली बायपास ऑन स्टिल्स केला कित्याक दीस इज प्रोन फॉर वॉटर लॉगिंग. इट इज अ लो लायिंग एरिया वेर वॉटर फिल्स इन द मॉन्सून. सो हाजो बेगीन डिस्चार्ज जावंक जाय उदकाचो और क्लियर जावंक जाय उदक हो हेतू आहा. सो तें करपाक आतां जर आमी पिलरूच चेंज केलो जाल्यार इट्स दे हॅव टू गो बॅक टू द हाय कोर्ट सो इट्स अ कोर्ट मॉनिटर्ड थिंग एंड देर आर टू मेनी कॉम्प्लिकेशन्स. So other way is to make an additional culvert here, which will divide the water and get clearance, which the Highways Division has agreed to. Division 6, Armstrong is also here with us, and they will be done. I warned the contractor that he has to have proper signals here, that this is a main road to an iconic beach in South. Possibility of accidents can is very much there. So ताजे ताणें अलर्ट्स बिलर्ट्स हें तें बॅरिकेडींग बी करपाक जाय. तें करना जाल्यार काम स्टार्ट करनाका म्हणून सांगिल्लें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. सातेरी कामाक्षी संस्थान सातेमळ राय हिरक महोत्सवी पुजा 26 मार्चाक जातली. ह्या निमतान विविध कार्यावळी समितीन घडोवन हाडल्यात. आमची 75 वर्सां पुजा करपाची जी संकल्प सोडिल्लो आसा युथांनी तो एक नवीन निशय हे आमच्या गांवांत तयार जातले की अशें केन्नाच दिसूना आमकां आतां अबावट 67 वर्सां जालीं पळय म्हाजें. हे युथांनी एक प्रकारचो एक संकल्प सोडला की आमी नवीन कितें तरी ते देवळा कडेन करतले. देवूळ 2007 आमी स्थापन केल्लें ते सगळे गांवकारांनी येता. तेजी पयलीं ती पुजा आशिल्ली तेन्ना आमचो जल्मच जावना ताजे पयलींच्यान आशिल्ली ती. आनी गांवांत पालखी काडची केन्नाच आमी गांवांत अशी पालखीशी काडना किंवा एक तेंच्या मनान विचार आयलो की गांवांत ती पालखी काडची म्हणून आनी ती सगळ्यांनी ताका मान्यताय दिली मुख्य कमिटीन. दुसरें आसा अशें आमी ठरयलें की आतां एक हातूंत एक ज्येश्ठाचो जे सिनियर आसा हाजे पयलींय केले आमी 2007 आनीक आदळटले आनी थोडे कोण आसा जाल्यार तेंचो ज्येश्ठाचो सत्कार करचो. हे प्रोग्राम आमचे दुसरी 27 तारखेक एक आमचो स्वर विहार म्हणून संगीताचो कार्यक्रम जातलो आनी त्या हेतून झी मराठी फ्रेम महागायक अभिजीत कोसंबे हो मेन आर्टिस्ट आसतलो. त्याच बरोबर 2 गोंयचे आर्टिस्ट आसतले आनी गोंयचे म्युझिशियन आसतले. असो हो स्वर विहार म्हणून प्रोग्राम जातलो. दुसऱ्या दिसा 26 मार्च दीस जावन आसा सोमार. त्या दिसा आमी सगळ्यांनी ठरयल्या की एक पालखी आमची देवी सातेरी कामाची जी पालखी आसा पयली ती गांवांत भोंवडोवपाची. सो ती पालखी भोंवडयता आसतना पालखे मुखार दिंडी पथक आसतले आनी पालखे फाटल्यान रोमटा मेळाचो पथक आसतले. सो अशी हे सगळे रोमटा मेळ दिंडी आनी पालखी आमी सगळे लोक घेवन गांवांत भोंवडयतले. ते एक गांवांत एक प्रदक्षिण काडटले. पालखीची मिरवणूक काडटली ती हेच्या पयलीं केन्नाच काडूं ना. इतलीं वर्सां फर्स्ट टायम आमी व्हडली मिरवणूक काडपाची आसा गांवांत आमच्या. ते सगळ्या व्हडलें आमकां एक देवीचेंच वरदान म्हणटा ते हेच्या पयलीं केन्ना काडूंकच ना. आनी हांव तुमच्या प्रेसाचेर सगळें जें देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आमच्या 75 वर्साक आमी 75 सत्यनारायण पुजा बांदपाचो संकल्प केला.
श्री सातेरी कामाक्षी देवूळ हें सातेमाराय हांगा आसा. 75 वर्सां पयलीं एक कटआउट घेवन देवीचो कटआउट घेवन आमी पुजा करताले तेन्ना 75 वर्सां पयलीं हें सुरू केल्लें. तें तशेंच कंटिन्यू दवरून आमचे खुबशे गांवच्या लोकांनी तातूंत हातभार लायलो आनी ती पुजा कंटिन्यू केली. आनी आज आमी ती 75 वर्स मनयता, 75 पुजा बांदून. सो 75 पुजा बांदपाचो संकल्प आमी केला. ह्या गांवचेय लोक आसा तशेंच भायलेय लोक आसा आनी तातूंत सगळ्यांचो सहकार आसतलो आनी हे पुजा बरे भशेन जातली ही आमची इच्छा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. सध्याची संवसारीक जैतिवंत निखत झरीनान बुधवारा क्वार्टर फायनलीत थायलंडच्या रक्षताक 5-2 अशें हारावन भारताक संवसारीक सर्तींतले 3रे पदक मेळोवन दिलें. पळयात. हे मॅची उपरांत मिडिया कडेन उलयतना निखातान देशाक पदक मेळोवपाचे खोस उक्तायली आनी भांगरा पदक मेळोवपाची आपली मोख आसा अशें सांगलें. पयल्यो 2 फेरयो जिखून निमणे फेरयेत सहज जैत मेळोवन ही निखाताची रणनीती आशिल्ली, जी तिने एकदम बरे तरेन चालीक लायली. ह्या ताज्या जैताक लागून निखात सर्तींतल्यान फुडें वचत आसा. देशाक भांगरा पदक मेळोवपाचो हावेस बाळगिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आयज तापमान मातशें वाडलां. सध्या पारो 34 पावला. सांजे तो 35 वतलो. वाऱ्यान वेग घेतला. आयज सकाळ सावन थळाव्यांनी वाऱ्याचो आनंद लुटलो. आयज राती पारो 22 मेरेन खाला वचूं येता. अरबी दर्याच्या नॉर्थ वेस्टर्न आनी नॉर्थ इस्टर्न वाठारांनी वारो गळटलो. बोट दर्यांक सादुरतायेची शिटकावणी आसा. आनी आयचें हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.